आयज आमचे डॉक्टर्स आहात, नवे आमी हॉस्पिटल्स, नवे आमी एम्ब्युलन्सीस, नवे टायप ऑफ एम्ब्युलन्सीस, नवे टायप ऑफ डॅशबोर्ड. आमच्या डॉक्टरांक बी खबर नासतली की आयज सिंगापूर सारख्या देशान एक सेंट्रलायज सिस्टम एंड डॅशबोर्ड आहा. आनी त्या डॅशबोर्डान तुका एक्झॅक्टली कळटा की खंयचे पेशंटाचें कितें चल्लां आनी ते बी प्रत्येक भितर ट्रिटमेंट कसो चल्ला तेजो बी डॅशबोर्ड कनेक्टेड थ्रू वायफाय आमचे आसता. आयज आमी स्टेमी प्रोग्राम आमी जो केला तो स्टेमी प्रोग्राम जे आमी लोकांचें जीवन वाचयले ते आयज कितले ग्लोबल आमचे पब्लिकेशन आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाच्या ग्लोबल पब्लिकेशनान ते छापलात. म्हणजे आमी वायफायच्या माध्यमांतल्यान ते इंजेक्शन वायफाय स्टेबलायज करपाक ते पेशंटाक स्टेबलायज करून PHC आमचे मेडिकल ऑफिसर्स आयज आमच्या राज्यान आयज ते ट्रिटमेंट दिता आनी मागीर ताका आमी इंटरव्हेन्शना खातीर आमी व्हरता. तुमी एक लक्षात घेवंक जाय, हे सगळे गोश्टी आमी जेन्ना करता हे सगळे करता तुमच्या खातीर. स्ट्रोक जाल्ल्या मनशाक इतले पयस व्हरपाचे पयलीं ताका थंय CT स्कॅन जर गावल्यार ताका थंयचे थंय आमी ताका थ्रोम्बोलायज करूंक शकता. पयर म्हापशा गेल्लो 9 म्हयने CT स्कॅन करना. म्हणजे विचार करा, हे असल्या गोश्टी घडोवन ह्या राज्यांत. आनी म्हणूनच हे सगळ्या गोश्टीचेर लक्ष दवरपाक आमी जेन्ना एक्शन घेता कित्याक आमकां सेन्सिटिविटी हे सगळ्यांत अत्यंत गरजेची गोश्ट. म्हणून हांव आमच्या डॉक्टरांचे हात जोडून विनंती करता की तुमी बरें काम करता, पण त्याच बरोबर खंय तरी लोकांच्या जिवनांत परिवर्तन हाडपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आयज सकाळी हांव येवपाचो नाशिल्लो, पण हांवें सांगलें पयलीं तापोवणी हेजे निलेशा कडल्यान म्हाका गावतलो. आनी आयज कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की जेन्ना मनशेचे वेगळे तरेचे जिवनान वेगवेगळे अप एंड डावन जाता मागीर तो आपल्या हेजेरूच आसता. पण हांवें सांगलें आमच्या भटाक, बाबा तूं मातसो बेगीन उठ, तूं 5 उठ. देवान केन्ना मूर्त दिवना कितल्यांक पुजा जावंक जाय. तूं 4 बी उठल्यार जाता. हांव 4 उठलो आनी हांवें म्हाजी पुजा चालू केली. आनी तेजे नंतर हांवें सांगलें निलेशाक हांव 10 बरोबर टच हांव तुजे नंतर 10 जावन 7 मिनटान हांव तुज्या हॉस्पिटलान पावलो. आनी कितें आहा की निलेश म्हाजो सामको खास मित्र. आमी अशे पावसाळे पळयल्या राजकारणांत आनी हे पावस पडत आहा. हे पावस आतां केन्ना थारतले ते पळोवंक जाय. ते पावस थारल्यार मागीर आमी हॉस्पिटलाचे बरे पैकी आमी कितें तुजे मना सारकें आहा तें सारकें पळोवंक जाय. अभिशेक बी आमी करता पळय, देवाक तें आवडटा केन्ना केन्ना. तुमी पळयलां जेन्ना जेन्ना पौमाक अभिशेक करता तेन्ना ते हे आसता की मोठी फॉल तें म्हाका कळना. तेजेर आमी अभिशेक करता म्हणजे वेगळ्या तरेचे पाण्याच्या माध्यमांतल्यान आमी देवाचेर आमी पाणी सोडटा आनी देव बी खूश जाता. पूण एका मर्यादे प्रमाणे तें पाणी सोडूंक जाय, तें नंतर देवाक बी आवडना. म्हणून ते एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की हे सगळे गोश्टी जेन्ना आमी करता हे सगळे आमी वेगळे तरेन आमी करून आमचे नर्स तांकां बी दिसूंक जाय की तेंच्या खातीर कितें बरें जाता. डॉक्टरांक दिसूंक जाय, जो चीफ कावन्सिलर आमचो चेअरपर्सन आसा ताका बी दिसूंक जाय की बाबा अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमान आपलें कितें तरी गावता जाल्यार कितें जातलें. हे सगळे आमी भाशण घोशणा दिवन ताका कांय फायदो ना. आनी म्हणूनच हे सगळे गोश्टी खातीर हे मेडिकल कॅम्प्स आनी तुमी पळयतले टिनाक मुद्दम रिक्वेस्ट केला, आयडाक मुद्दम रिक्वेस्ट केला, रुपाक मुद्दम सॅटर्डे संडे इतले शेड्यूल जावन इंटरलाचे सगळे तेंचे स्टाफ घेवन आमचे कुचड्या मतदारसंघान हांगा तपासपाक लोकांक येयल्या म्हणून हांव पयलीं विश्वीत बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. इतलेंच मागता की हे हॉस्पिटल जे आमी ताका आतां याद केल्या हांव CMाकूय याद करता. आनी हॉस्पिटलाचे जे हांगा सर्जरी वॉर्ड बाकीचे वॉर्ड आमी चालू केल्या ते बेगीनूच चालू जावपाक जाय हेजे खातीर आमी प्रयत्न करता. आनी हें केलें जाल्यार मागीर फुडें आमचे GMCचेर आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर कमी लोड पडटलो. सो म्हाका दिसता हे आमी 80 बेडेड मेल, 80 बेडेड फिमेल, 25 बेडेड गायनेक वॉर्ड प्लस हांगा सर्जरी वॉर्ड अशें करून जे केल्ले स्थापना केली मनोहरभाई पर्रीकर आसतना जे मान्यता दिल्ली. आज डॉक्टर प्रमोद सावंतूय आसा, म्हणजे हांव ताका याद करता. पयली मिटींग जाल्या आनी डॉक्टर रुपान फायल मूव केल्या की हांगा हॉस्पिटलाक आमी डॉक्टर अपॉयंट करपाक. सो म्हाका दिसता हो एक मेगा कॅम्पान दाखोवन दिता की हांगा लोकांक ह्यो सुविधा जाय आनी कंटिन्युअस सुविधा आसच्यो हेजे खातीर हांव धडपड करता. आनी म्हाका खात्री आसा ह्यो जातल्यो म्हणजे फुडें. इतलेंच मागता की आमच्या आजी वांगडा प्रसन्ना बाब आसा चेअरपर्सन, सरपंच आसा शेडल्याचे कविताबाई, आमचे किस्तूर सरपंच आसा, आसोड्याचे आमचे बाकीचे कावन्सिलर पंच मेंबर आसा. आमच्या सगळ्याचें एकूच हें आसा की हे कुडचड्यावयलें हॉस्पिटल लोकां खातीर जे आमी इमारत बांदलेली आसा ही फूल फ्लेज लोकां खातीर जावची. डॉक्टर येवचे, रेग्युलर डॉक्टर आसचे, सर्जरी जावच्यो,
गायनेक वॉर्ड चालू जावचो हेजे खातीर आमी प्रयत्न करता आनी म्हाका दिसता आमी सगळे हेजे खातीर युनायटेड आसा। हांव डॉक्टर प्रमोदाकूय आमी पयलीं फाटीं सांगला, आज बाब विश्वदादाकूय सांगला आनी विश्व बाबान तुमकां ऑलरेडी प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगला की जाता तितले बेगीन आमी हे सिस्टम हांगा करपाचो प्रयत्न करून लोकांक अर्पण करपाक, लोकांक सुविधा दिवपा खातीर आमी आमी काम करता आनी हे सगळ्यो सुविधा ह्या हॉस्पिटलांत जातल्यो अशें तो आश्वासन परतून दिवन गेल्लो आसा। आमी फॉलोअप करीत आसा आनी फॉलोअप करून एका लॉजिकल कन्क्लुजन करपाचो हेतू म्हाका दिसता आमी करून घेवपाचो संदी डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिवपाक जाय आनी ऑनरेबल विश्व बाबान दिल्ले आसा ते फुडें व्हरतले। एक वर्स जालें अशेंच एश्युरन्स मेळटा आमकां बाबा जाणा हांव तेंच म्हणटा न्ही, एक वर्स जालें पूण पयर आमी डॉक्टर रुपा आसा ती कडेन विचारा आमी फाटल्यान लागून आतां पयलीं कितें जाता डॉक्टर जे आसा आज प्रोफेशन स्पेशली MBBS सोडून जे MD म्हणटा हो जे स्पेशलिस्ट आसता तांकां जी सॅलरी जी क्वांटम जी आमची गव्हर्मेंटाची आसा ही खूब कमी आसा म्हण डॉक्टर आमकां येवपाक सोदता। पूण पयर आमी डिसिजन घेवन आमी रुपाबाय जी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आशिल्ली तांकां डिसिजन घेवन हॉस्पिटलान मिनिमम 2 लाख जे स्पेशलिस्ट आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसीस दिवचे आनी 5% इनक्रीज एवरी इयर आज ही फायल मुवमेंट चालू आहा। आतां ARDन फायल गेल्ली आसा काल ती हांव फॉलोअप करता मागीर फायनान्सान वयतली। सो म्हाका दिसता ह्या म्हयन्या म्हणजे मार्च म्हयन्यान येवपाचो प्रयत्न म्हजो आसतलो। आमच्याच हॉस्पिटलांनी म्हणजे पुश करतली सगळ्या गोंयान जे मे बी वास्को जे हॉस्पिटल आसा वो जे फोंडे हॉस्पिटल आसा हांकां सगळ्यांक एड येवपाचो जो संबंद आसा मागीर डॉक्टरांनी येवपाक जाय। डॉक्टर येतले ना येतले ते मागीर फुडें पळया। 2 लाख सॅलरी इज अ गूड क्वांटम टू स्टार्ट आनी हांव लोकां कडेन डॉक्टरा कडेन मागता की दे हॅव टू गीव बॅक टू सोसायटी। GMCन इतले लाखांनी डॉक्टर जाले आसतले, स्पेशलिस्ट जाले आसतले, समवेर डावन द लायन म्हाका खबर आसा की डॉक्टर वॉन्ट टू कम बॅक एंड गीव सर्विसीस टू देअर पीपल इन गोवा। सो हेजे खातीर हो मुवमेंट चालू केल्लो आसा आनी वी वील फॉलो अप आनी प्रयत्न आसतलो की बेगीन ते चालू करपाक। ऑलरेडी आमी सांगला की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक डिस्ट्रिक्ट जनरल फंडा कडल्यान पयशे घेवन हांगा जे आनी कितें इक्विपमेंट जाय आनी कितें सर्विसीस जाय जेन्ना डॉक्टर येतले ते आमी हांगा प्रोवायड करता। आतां ताणें स्टेटमेंट करून घेतला की CT स्कॅनूय हांगा करपाचो आपूण करतलो म्हण, पूण हांव CT स्कॅन मागीर करचें। हांगा एरिया आसा, जागो आसा, सगळे गोश्टी आसा। बेसीक जे 5 डॉक्टर जशें हांव परतून सांगता ऑर्थोपेडीक सर्जन मागीर तुजो गायनेक पेडिट्रिशियन आनी तुजो एनेस्थेसिस्ट हे जावन जर जालें जाल्यार ह्या वाठाराचे लोकांक खूब रिलीफ जातलो आनी हेजे खातीर आमी डॉक्टर रुपान ऑलरेडी फायल मूव केल्या, ती ARDन गेल्या, फॉलोअप करून CMA कडेन ती करून घेवपाचो फुडें आसता।